गोवा 365च्या खबरा चित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार सर्वेक हेडलायन्स। सगळीकडेन उजो लागपाचे घडणुको सरकारान खऱ्यांनीच आसा उज्या कडेन झुजपाक सक्षम लोकांक पडला प्रश्न। तळ्याव्यांक उदक मेळना तो मेरेन सानंद्रे वाठारात येवपी प्रकल्पांक उदक दिवचे नात, टीसीपीने परवानगी दिवची न्हय। आरजीबीचो थळाव्यांक बरोबर घेवन उदका विभागाचेर मोर्चा, लोकांनी भेटयली निवेदनां। राज्यांतल्या सामान्य लोकांक कमी दरान मेळोवन दितले बरी वखदां, सांगले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान। मार्चाचे निमणे मेरेन पूर्ण जाव येता कला अकादमीचे काम, तरीक उरतलो ऑडिटोरियम, सांगले गोविंद गावडेन। कुचेले रवींद्र भवना खातीर पळयली जमीन। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। स्मार्ट सिटी आनी स्मार्ट करपाक चालू आशिल्ल्या कामाक लागून आयज सांतिनी येरादारीची बरीच गचमुड्डी जाली। शारांतले चडशे रस्ते खणून दवरिल्ल्यान वाठारांतल्यान सगळ्यांकच रस्त्या वयल्यान कासवाच्या गतीन वचचें पडटा। पळयात। राजधानीतले लोक आनी यो वच करप्यांक 2 म्हयन्यां परस चड काळ हे रस्त्यांचे त्रास सोंसचे पडटात। सुरवेक केबल घालपाचे काम चलिल्ले, उपरांत गटरांचे काम। गोंयांत जावपी G20 परिशदेक लागून 15 मार्च मेरेन सगळी कामां पुराय करपाक जाय असो आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्यान लोकांक विश्वासात घेनासतना कासवाचे गतीन चालू आशिल्ले ह्या कामाची अचकीत गती वाडली। पळयात। गोवा 365 खातीर ओमकार देशप्रभू। आयज फांतोडेर सुमार 2 वरांचेर चिंबलाच्या कागदाच्या कारखान्याक उजो लागलो। राज्यांत उजो लागपाची आनीक एक घडणूक पळयात। सध्या गोयच्या बऱ्याच वाठारांनी उजो लागपाच्यो घडणुको घडपाक लागल्यात। सरकारान आतां चक्रीवादळाकडेन झुजपाक कोटीचो आपत्ती वेवस्थापन प्रकल्प सुरू केला। पूण जे तरेन उजो पातळपाक लागला ते पळयल्यार सरकार खऱ्यांनीच तयारेत आसा हय हो प्रश्न निर्माण जाताच। We are right now at the foothills of the Mandopa hillock. This is exactly where the fire had broken out, according to the locals, around 4 days ago. But despite multiple efforts from the fire and other services, the fire could not be doused because of several other reasons. Which is why this morning you had certain volunteers too from the village of Navali who decided to ascend this hillock and decided to put off the fire. While visibly it does appear that the fire may have been doused, it is more importantly about what are the cooling efforts that are being done, because locals have complained that while the wildlife may have suffered, it is also them who sort of have certain sort of breathing issues because of the toxic fumes. While yes, we did see at least yesterday, late last night, while we were reporting that you had the fire engines who were very much present here. We are now seeing that they are absent. Now it is believed that at some point, because of the strong winds and considering the weather, that the fire could also reach out to other areas on the adjoining side. 60-70 रान वाठाराचो एक व्हड राखून दवरिल्लो विभाग उजो लागून लासून गेलो। रानात उजो लागिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक तो नियंत्रणात हाडप कठीण जाता। रानांतल्यान उजो पातळत आशिल्ल्यान थळावे भियेल्यात।
चरवणे आणि चोल्ला घाट ह्या वाठारांनी रानाक उजो लागला. पळयात. गोवा 365 खातीर हरमन गोम, समृता खणगांवकर, श्वेता गांवकर, सृष्टी आथानीकर आणि शिवानी सांगेलकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. थळाव्यांक उदक मेळना तो मेरेन सांद्रे वाठारांत चलतल्या वा येवपी प्रकल्पांक गांवांतलें उदक वापरपाक दिवचे नात. टीसीपीनय परवानगी दिवची न्हय. आरजीपीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. उदकाक लागून थळाव्या लोकांनी पीडब्ल्यूडी उदक विभागाचे मुखेल कचेरेचेर मोर्चा व्हरून निवेदनां भेटयली. आरजीपीचो थळावो आमदार विरेश बोरकार आणि आरजीपीचो सुप्रीमो मनोज परबान मोर्चाचे फुडारपण केले. पीडब्ल्यूडीचे कचेरेत वचचे आदी कांय सुचोवण्योय मनोजान लोकांक दिल्यो. आमी शांततेन हांगा आमचे डिमांड मांडटले. आमी तेंच्या कडेन उलयतले. तुमची लेटरां आसा, तुमची कंप्लेंट लेटरां ती आमी सबमीट करतले आनी आमी जो मेरेन आमकां आश्वासन मेळना की आमकां हांगा जे सानंद्रेन उदक सारकें येना तो मेरेन आमी हांगल्यान वयचे ना. आमकां टॉप ऑफिसराक हांगा मेळपाक जाय. तो खंयसरूय गोंयान आसा तेणे हांगा येवपाक जाय. आमच्या कडेन उलोवपाक जाय. आमचे मागणे पूर्ण करता म्हणून आमकां बरोवन दिवपाक जाय. कित्याक गेल्या फावटी असेंब्लीन विरेशान विशय मांडलेलो तेका आतां 2 म्हयने जायत येयले पूण अजून मेरेन उदक ना. उदक येता तुमकां ना. सो आमकां उदक जें आतां परती असेंब्ली येतली. सो ते असेंब्लीक सुद्दां आमकां परते तोच विशय मांडपाक आमकां आनी भरपूर विशय आसा. सो उदकाचो विशय आतां आमचो सॉल्व जावपाक जाय. उपरांत लोकांनी आपापल्यो अडचणी मिडिया मुखार सांगल्यो. आदी आयकुया थळाव्यांचे उतफर्के. पावसान लागून येयना. आतां उदक खंयचें यूज करता तुमी? बोरींग मारला. बोरींग मारली. 2 मारली. आता बिलां मारल्या पयलीं आमकां कितली 400 रुपया बिलां मारल्या. हां उदक काय ना. उदक ना. मीटर याला बाबा आणि मीटराचे सगळे पैसे बोलले. एक पियो गेला ना 40 नेट काय येता उदक तुमकां? मातसो बारीक घेता आनी मागीर वयता. मातसो मागीर परतो येता. तशेंच जावंक शकता. एकदां सोडलो जाल्यार चालूच येवंक जायना उदक. पूण डेली येता? ना डेली ना. अल्टरनेट डेज. वयऱ्यान एकदा सारकें येयना. सारकें येना. येत ना. येता सकाळची म्हणजे माशू प्रेशर काय ना. सारखे बारीक सुटता. मग खंयच्यान हाडटा तूं उदक? कोणाचे बारीक येत ते हाडले 8 दीस लोकांचे शेजाऱ्यांचे तेंचे कोणा गेले येता तेंचे. म्हणजे हे कळपाक जाय लोकांक जे आयज
उदरगतीचे गजाली करता, डेव्हलपमेंटाचे. आयज गोंयांत तिसवाडी तालुक्यात ज्या जाग्यार कॅपिटल सिटी आसा, ज्या जाग्यार व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन्स येतात, व्हडली व्हडली हॉटेलां येतात, व्हडली हॉटेलां आसात, तांकां लोकांक शेजाऱ्या कडल्यान भीक मागून उदक हाडचें पडटा. तिणी एक गजाल सांगले ते पळय, आमी उदकाक भीक मागपाक लोकांगेर भोंवता म्हणून. ही परिस्थिती ह्या सरकाराची आसा. ह्या सरकारान आयज म्हादय आमची विकली ती विकली. आयज ही परिस्थिती आसा. जेन्ना एक्च्युअल डायव्हर्जन जातले म्हादयचे तेन्ना कितें परिस्थिती जातली ती तुमी पळोवपाक जाय. थळाव्यांचे उदक बिल्डरांक वता ही खंत थळावो आमदार विरेश बोरकारान मांडली. विधानसभेत तो आड्डलो, ताका उतर दिले, पूण अजून मेरेन प्रस्न जैसे ते खंय. मनोज परबाने लोकांक आवाहन केले, गावाक उदक मेळना तो मेरेन बंगले बांदपाक उदक दिवपाक मनाय करात. जेन्ना मिनिस्टर आमकां एश्युरन्स दिले की तुमकां प्रॉब्लेम जावची ना म्हणून, सेम प्रॉब्लेम आतां दुसरी विधानसभा येवची जाली, दुसरे सेशन येवचे जाले, पण सोल्युशन हो अजून पर्यंत येयल्लो ना. मात ते सायडीच्यान व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन जाय ताका कन्स्ट्रक्शन येयली म्हणटकूच मागीर तांकां लोक कनेक्शनां दिता आनी जे उदक आमच्या लोकलांक मेळपाक जाय ते खंय ना खंय तांकां वयता. आमकां हांगा कोण ऑफिसर आसतलो, पीसी आसतलो ना ई आसतलो, कोणी आसतलो, तेणे आमकां हांगा अश्युरन्स दिवपाक जाय की ह्या लोकांक टायम टू टायम उदक दितले. आनी जर तुमकां उदक दिवपाक जायना जाल्यार हांगा एकट्याय प्रोजेक्टाक तुमी उदकाचें कनेक्शन दिवपाक जायना. एकूय व्हडलो प्रोजेक्ट बिल्डिंग आसा ताका कनेक्शन दिवपाक जायना, तांकां तुमी परमिशन दिवपाक जायना. तुमी टीसीबीक बरोवपाक जाय की तेंच्यांनी टेक्निकल क्लियरन्स दिवपाचें न्हू म्हणून. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यातल्या सामान्य लोकांक बऱ्या दर्जाचे वखदां कमी दरान मेळोवन दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सोमारा सांगले. सामान्य वखदां आनी ब्रँडेड कंपनी मदीं फरक ना, पूण तांच्या दरांत सुमार 50% ते 90% फरक आशिल्ल्यान सामान्य नागरिकांक ती चड परवडटात. ही वखदां सामान्य मनशाक मेळोवन दिवप हो केंद्र सरकाराचो उपक्रम अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. केंद्रीय रसायन आनी सारे मंत्रालयाच्या सहकार्यान भलायकी सेवा संचालनालयान घडोवन हाडिल्ल्या प्रधानमंत्री जन औषधी परियोजने खाला मनयल्ल्या 5व्या जन औषधी दिसाचे कार्यावळींत तो उलयतालो. म्हाका दिसता गोंयांतल्या प्रत्येक शहरात जेनरिक मेडिसिनची फार्मासी वेगळी जावपाची गरज आसा. अदरवायज आमचे हेल्थ मिनिस्टर हांच्यांनी आपलो थॉट आत्ता तो तुमच्या मुखार दवरलो. तांच्यांनी म्हटलें की एवरी फार्मासीन सुद्दां जर जेनरिक कावंटर जावपाक शकता आसत जाल्यार FDA डायरेक्टर डॉक्टर ज्योती सरदेसाय हांच्यांनी विचार करपाक जाय की इफ इट इज एन एक्झिस्टिंग फार्मासीन एखादो कावंटर जेनरिक मेडिसिन म्हणून जरी ओपन केलो आसत आनी जेनरिक मेडिसिन दवरली आसत जाल्यारूय बी पॉसिबल आसा. इन्स्टेड ऑफ ओपनिंग द सेपरेट फार्मासी वी कॅन स्टार्ट इन द सेम फार्मासी. हेल्थ फॉर ऑल ह्या प्रधानमंत्र्याच्या मिशनाक आदार दिवपा खातीर जीएमसी तशेंच राज्यांतल्या हेर हॉस्पिटलांनी जेनेरिक वखदांचो लाव घेवपाचो सरकार यत्न करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हाका दिसता आमच्या एवरी PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इवन दो इन द गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर जेनरिक मेडिसिनचे स्टोर्स जर अवेलेबल केले जाल्यार लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणात, इवन दो लोकांक न्ही तर गव्हर्मेंटाकूय तेजी कॉस्ट वायज खूब मोठ्या प्रमाणात कमी रेटीन मेळूं शकता. हांव जस्ट रिव्ह्यू पळयतालो की फाटल्या जवळपास 2022-23 ह्या वर्साक जर आमी पळयत जाल्यार जवळपास तांचो कॉस्ट ऑफ हे जो आसा पळय न्ही इट इज 6,600 crores ऑफ रुपीज हो लोकांक फायदो जाल्लो आहा. 6,600 crores म्हणजे विचार करात इतके पयशे लोक परत एकदां वखदांचेरूच स्पेंड करतले असले. पण हाजो अर्थ इतक्या कमी रेटीन वखदां घेतली म्हणजे तेज्या क्वॉलिटीचेर खंयसरूच फरक पडूंक ना. प्रधानमंत्र्याच्या हेल्थ फॉर ऑल दृष्टिकोनाक आनी मिशनाक सरकार कटिबद्ध आसा. राज्यांत सगळ्यांक परवडपी वैजकी सेवा दिवपाचे यत्न करतले अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. FDAची संचालक ज्योती सरदेसाय सामान्य वखदांचो खर्च, दर्जो आनी म्हत्व आनी परवडपा विशीं उलयली. And this is a scheme that is started only by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Jan Aushadhi scheme is something that is a unique scheme. All of us present in the audience must have also heard, doctors must have also heard, many times people do not continue the medicines that are prescribed to them because they cannot afford those medicines. This was a situation in the past. And today, with the vision of a visionary Prime Minister, we have got these medicines that have been made, which are generic medicines which have been made available to all of us at a very affordable price. Jyoti Sardesai, through a presentation, mentioned the type of companies such as Cadila and several other companies that are part of this scheme from which the procurement takes place. So what is Jan Aushadhi? So Jan Aushadhi means generic medicines. So what is generic medicines? You all know that when we get fever, we all use
Crocin, right? Or we use Dolo or Metacin. So these are called the brand names, but the main chemical drug in that is paracetamol. So these Jan Aushadhi medicines mean they don't give the brand name, but they give only the chemical name. So this is the ambitious scheme of the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. And the slogan is Uttam Dawai Kam Dam, Swasth Bharat Ki Pehchan. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समृता खणगांवकार आनी भक्तीपै बाळगी. कोर्टात मेळटा तशी कला अकादमीक तारीख पे तारीख मेळपाक लागल्या. कांय दिसा आदी जानेवारी दिल्लो, आतां मार्चा उपरांत म्हणटात. कला मंत्री आतां सांगता मार्चाच्या निमणे मेरेन कांय टेस्ट केल्या उपरांत ऑडिटोरियम सोडून हेर गजाली लोकांक वापरपाक उक्त्यो करतले. कला अकादमीचे काम वेगवेगळ्या कामांक लागून वादात सापडले. लाखांचे कंत्राट कोटीचेर पावले. कांय जाण कोर्टात गेले. कांय तेप कला अकादमी धापूनय दवरली म्हण कलाकार फुरियोज जाले. कांय जाणांनी बांदकामात भ्रष्टाचार चल्ला अशी सेगीत टिका केली. कला मंत्र्यानय वेगवेगळ्यो तारखो दिल्यो. आता ताणेन मार्चाचोच अदमास सांगला, पूण फकत अदमास हा, आयकात. म्हाका अशी आशा आसा की बाय मार्च एंड म्हळ्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्योच काही गोष्टी तेजे टेस्टिंग करपा खातीर आमी रेडी आसतले. एंटायर एक्सेप्ट द मेन ऑडिटोरियम तो सोडलो न्ही, बाकी सगळो आमचो प्रिमायस जी आसा ती रेडी आसा. बाय केन्ना जातलो? बाय केन्ना बिफोर द मॉन्सून इट विल डेफिनेटली. बट कितें आसा न्ही, हो केन्ना जातलो हो पत्रकारांचो प्रश्न जो आसता पळय न्ही, कारण इट इज अ मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मिन्स त्या भितर इन्वॉल्व आसा. साऊंड इंजिनियरींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी हॅव ऑलरेडी इन्स्टॉल द साऊंड एंड ऑल दॅट, बट फक्त कितें आहा तेजें कमिशन करपाक जाय, तेजें टेस्टिंग जावपाक जाय. म्हापशेकार आणि पंचक्रोशीतले कलाकार जाची वाट पळयतात ते रवींद्र भवन जावपाची आस्त निर्माण जाल्या. फकत ते आदी उबे रावपाचे असले त्या बोडगेश्वराच्या वाठारा बदला कुचेले जाव येता. आयकात गोविंद गावडेचे उतर. This is the most ideal place for construction of the Ravindra Bhavan. But what I've required from the Komoldat is the proper documentation. मग तांच्यांनी फर्स्ट ऑफ ऑल दे हॅव टू टेक द रिझोल्युशन. आमचे एक फॉर्मॅट असतो, त्या फॉर्मॅटा प्रमाणे त्यांनी सगळे काही गोष्टी जर दिले. आणि एज आय हॅव ऑलरेडी एश्युअर्ड टू माय डियर फ्रेंड जसुआ बाब की आय एम गोइंग टू टेक द भारतदेश रवींद्र भवन ऑन द टॉप प्रायोरिटी विथ द पेंडेम रवींद्र भवन. आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळे काही गोष्टी जर आम्ही सगळे जर पेपर वेअर बीन सगळे करपाक जर घेतले जाल्यार आता हे फायनान्शियल इयर आता क्लोज जावपाक आयले. नेक्स्ट फायनान्शियल इयर द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी क्लिक इज ऑफ रवींद्र भवन म्हापसा एंड द पेडणे. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मयेकारांक क्लास 1 दर्जाची सनद दितले जाल्यार शेड्यूल 9 बील घालचे पडटले. मयच्या आमदारान सांगले. सद्याक दिता ती सनद त्या अर्थान म्हत्वाची अशें ताणें सांगले. एकाच डॉक्युमेंटाच्या आदारान आतां सनदी दितात अशें प्रेमेंद्र शेट्टीन सांगले. थारावीक लोकांकच तशेंच पोरणी घरां कुशीक दवरून नव्यान घरां बांदिल्ल्यांक सनदी दिवपाचो सपाटो सरकारान लायिल्लो. तेजेर बोवाळय जाल्लो. मदीं ही प्रक्रिया बंद पडली. बऱ्याच तेंपान मयेकारांक सनदी दिवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. आयज 25 जाणांक सनदी भेटयल्यो. 1600 वयर लोकांक सनदी मेळपाच्यो आसात. थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेट्टीन सनदी दिवपाची प्रक्रिया समजावन सांगली. आयकात. जेन्ना डॉक्युमेंट मागलेले तेन्ना एक तर म्हणजे 140, मागीर हाऊस टॅक्स रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बील, वॉटर बील अशें हे बिलां दिवची पडटा. मेन डॉक्युमेंट आसतालो तो सर्वे प्लॅन. काही लोकां कडेन सर्वे प्लॅन नासताले, 140 फॉर्म नासताले. पण तो तेजें घर थंय बांदलेलें आसा 2000 पयलीं जें आसा हें प्रूव करपाक लागून पंचायतीचें हाऊस टॅक्स रिसिप्ट जर मेळ्ळी जाल्यार तें डॉक्युमेंट वॅलीड आसतलें. आयज सरकारान जो वॅलीड डॉक्युमेंट मागला तो एखादो एक डॉक्युमेंट ह्या पैकी जर दिलो जाल्यार ते केस हियरिंगान एक्सेप्ट जाता. भाजपा सरकारान आतां मेरेन दिल्यात त्यो सनदी क्लास 2 जातूंत घरधन्यांक मुळावे अधिकार ना. गोवा 365 चे डिबेटीत आंदोलक समितीनय ह्या नेमांचेर बोट दवरिल्ले. कांय मयेकार क्लास 2 म्हण सनदी घेवपाक फुडें येनात. कित्याक तर सनदीचेर विचित्र नेम आनी अटी घाल्यात. खंयच्याच वेळार दिल्ली सनद फाटीं घेवपाचे अधिकार सरकारान राखून दवरल्यात.
ते फाटभुंयेर आमदारान आपले भाशेंत ह्या सनदीचे महत्व सांगले. ऐकात. क्लास जी सगळ्या दिल्ली आसा हे सगळ्यांचे ऑक्युपंट म्हणून तो प्रूव जातलो आनी ही जी ऑक्युपन्सी जी मेळटली ती बेश्टी न्हू. सरकार ताका प्रूव करता की ही इज अ रेजिडंट ऑफ दॅट विलेज, ही इज अ पर्सन हू इज ड्वेलिंग इन दॅट हावस अशें म्हणून ताका ती एक ऑक्युपंट क्लास 2 ऑक्युपंट म्हणून ती प्रूव जातली. हेज्या माध्यमांसून आमकां अशें सांगूंक शकता आमी की ही क्लास 2 ऑक्युपंट जो आसा तो क्लास 1 जावपाक लागून आमकां शेड्यूल 9 जर घातलें जर हे बील जाल्यार आमचें तें क्लास 1 ऑक्युपंट म्हणून डिक्लेअर जावंक शकता. पूण ही क्लास 2 ऑक्युपन्सी आहा न्हू ही पयली मेळप हें चड गरजेचें आसा. म्हणून आयज ह्या गोश्टीक खूब प्राधान्य दिवन सरकारान ही क्लास 2 ऑक्युपन्सी लोकांक दिल्ली आहा आनी ती खूब वॅलीड आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली. ऑल गोवा इंटरविलेज सेरावली ग्रामपंचायत कप फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत कोंकणी युनियनान गोवा वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 गोलान हारयलो. युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीन मॅच घडोवन हाडली. number 2-10-6 26 दोनूय पंगडांनी खूप जतनायेन सुरुवात केली. बॉल चडसो मदले सुवातेतूच घोळटालो. पयल्या अर्धात गोल नासतना बरोबरी जाली. निमनी शिट्टी मारचे फकत 7 मिनटां आदी ऑस्टिन फर्नांडिसान संद घेत गोवा वेल्लाच्या डिफेंडरा मदीं गोल केलो. अशे तरेन कोंकणी युनियनाक सेरावली पंचायत कप जिखपाची संद मेळ्ळी. आमचे प्लेयर बरे खेळ्ळे आनी आमी जिखले सुरालीस युनायटेड क्लबाचो टुर्नामेंट आनी बरो एफर्ट घातलो आमगेल्या प्लेयरांनी आनी लास्ट टायमाचे गोल मारलो आनी आमी विनींग जाले. आमी तेवूय बरे खेळ्ळे म्हणून आमचे चड बरे खेळ्ळे आनी आमी जिखले. तुम्ही क्रेडिट कोण दितात हितून तुमी खंयचो प्लेयर बरो आशिल्लो? आमचो दौलत स्ट्रायकर मेन म्हणलो आनीक डायलन मेन हाफ आनी आसा सगळे आमगेले सगळे बरे प्लेयर पूण बरे खेळ्ळे आनी सगळ्यांनी एफर्ट घालून आमी जिखले. हेच्या पयलीं आनी खंय खंय तुमी जिखले आसा? हेच्या पयलीं आमी हेच्या पयलीं आतां चड टायम जालो मातसो एक 6 मंथ तरी जाले आसतले. आतां हो आमकां आतां विनींग आमची आफ्टर 6 मंथ्स विनींग जालें. असलेले दोन्ही टिम्यो आनी मोगाच्या पाविल्लो म्हणटोचो थोडो वेळ ह्या ग्राउंडार ही मॅच पळोवपाक म्हाका सायतो खुशालकाय आनी संतोष भोगलो. म्हणटो दोनूय टिम्यो बऱ्यो खेळ्ळ्यो पूण जेन्ना गेमींत एकल्यान जिखोंक जाय दुसऱ्यान जिखोंक जायना म्हणटो दोनूय आयज टिम्यो खेळ्ळ्यात. तुमी घडी आयज एक टीम जिखल्या पूण दोनूय टिमींनी हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्यांची काळजां जिखल्या म्हणून तुमच्या बऱ्या खेळा वरवीं तुमी सगळ्यांची काळजां जिखल्या म्हणटो त्या बाबतींत दोनूय टीम जावन आसात विनर्स. पूण आयच्या विलेज पंचायत कपाचे जैत मेळोवपी युनियन कोंकणी युनियन म्हणटो तुमकां टिमीक तुमच्या मॅनेजमेंटान आमी शाबासकी दिता. दुसऱ्या शाबासकीचे उतर आमचे युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावली म्हणून जायत्यो कार्यावळ्यो जावं आमच्या गांवच्या जावं गांवच्या दुसऱ्यांक ते करून हाडून जायते स्पोर्ट्सान ते वयर सरूंक आनी स्पोर्ट्सा बाबतींत जे आमचे गूण आसात टॅलंट्स आसात ते आमचे दाखोवन करपाक ते बारी वावुरतात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. 7 तारखेक तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियसांनी खाला येतले आणि त्या उपरांत परत 3 डिग्री सेल्सियसांनी वाडटले. 8 ते 10 तारखेचे मजगती पारो सरासरी परस बरोच वाडिल्लो आसलो तरी उष्णतायेच्या ल्हार येवपाची शक्यताय ना. ह्या गिमाळ्यात 50 वर्सांतले सगळ्यात चड दीस नोंद जाल्यात. हवामान वेगान सुदारपाची आस्त ना. IMDच्या हवामान अहवाला प्रमाण दर्यादेगे वयल्या वाठारात मंगळारा सयत ह्या सप्तकात तापमान 35च्या वयर वतले. उणे तापमान 21 मेरेन पावू येता. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. 10 तारखे मेरेन सुके हवामान. मंगळारा चडीत तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव. उणावत तापमानात बदल ना. मंगळारा चडीत आणि उणे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आणि 21 डिग्री सेल्सियस. 7 तारखेक गोयचे दर्यादेगेर हाय वेवची शिटकावणी. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.